विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा मुळगांव दिवचलीच्या उत्कृष्ट ग्रामीण संस्थेन कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान 3 दिसांचे ग्रामीण कला महोत्सव प्रदर्शन विक्री महोत्सव आयोजित केल्लो। ह्या सुवाळ्याक सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार राजेश पाटणेकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गो ब्युरो रिपोर्ट। गोंय खूप बारीक राज्य आसा आणि गोंय बारीक राज्य असताना आमकां पळयता आमी सगळे जाण डिपेंडंट जे आसा हे भायल्या राज्याचेर आसा। तुमी मुद्दामूच पळयात, खंयच्याय मार्केटान वचून पळयत किंवा डे टू डे लागता त्यो आमकां आमच्यो गरजो पळयत जाल्यार आमी सगळे जाण हे भायल्या राज्याचेर अवलंबून आसा। आमकां तांदूळ खंयच्यान येता? पंजाबाच्यान येता। म्हणजे आमी तांदळाक डिपेंड पंजाबाचेर आसा, दुदाक डिपेंड महाराष्ट्राचेर आसा, भाजयेक डिपेंड आमी आमच्या बेळगांवाचेर आसा आणि फुलांक डिपेंड आमी बेंगलोराचेर आसा। हे सगळे कोण विकता? बेळगांवाच्यान येयल्लो मनीस विकता, बेंगलोराच्यान मनीस येयल्लो विकता, तो पंजाबाच्यान हांगा तांदळाचेर डील करता। सगळ्या रितीन व्यवस्थीत रित्या सगळे मार्केट जे आसा पळय न्हू हे भायल्या मनशांनी कॅप्चर केल्ले आसा। आनी आमी कितें करता? एक व्हडली प्लास्टिकची पिशवी घेता आनी ते सगळे विकत हाडपा खातीर वयता। उरता ते फक्त एकूच नुस्तें ते आनी थोड्या दिसांनी जे आसा पळय न्हू हे भायल्यानूच येतले। आतां विकपी नुस्तें बी हो भायलोच आसा, गोंयच्यो नुस्तेकांनी ना। की आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयकारांक मार्केट ना, गोंयकारांक धंदो ना, गोंयकारांक हे ना ते ना, इररिस्पेक्टीव ऑफ एनीथींग आमी जर विचार केलो आसत जाल्यार आनी ह्याच पद्दतीन जर चलत उरलें आसत जाल्यार ही धोक्याची घंटा आसा। आनी 15 वर्सांनी गोंयांत गोंयकार सोदचो पडटलो। आमकां सगळ्यांक हिंदी, तामीळ, मल्याळम आनी कन्नड ह्यो सगळ्यो भाशा उलोवपी लोक मार्केटान आनी आजूबाजूक मेळटले, कोंकणी उलोवचेच ना कोण। त्या खातीर म्हाका दिसता आमी जेन्ना गोंयकार म्हणून सांगता आसत जाल्यार गोंयकारांक लागपी गजाली आनी गोंयकारांक विकपी गजाली हे गोंयकार आसपाक जाय। आनी गोंयकारपण टिकोवपाची जेन्ना भाशा करता तेन्ना ते करप अत्यंत गरजेचें आसा। संस्था चलोवपाक आनी त्याच बरोबर ग्रामीण भागांतल्या प्रत्येक महिला जावं सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हातभार लावन मदत करपाक, महिला ग्रुपांक तेंची सहकार्य करपाचें, प्रत्येक महिला भगिनी तिणी एक पूर्णपणे स्वावलंबी करपाचे एक तांकां प्रयत्न दाखोवपाचे आनी तांकां फुडें व्हरपाचें। उत्कृश्ट ग्रामीण संस्थेक आमचे पूर्णपणे सहकार्य आसतलें। सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्या संस्थे बरोबर आसात, तांकां खंय तरी मार्केट दिवपाचो प्रयत्न आमी केलो, पण तशें आमकां जाय तशें आमकां यश मेळ्ळें ना। तर आमी आशा सोडली ना। आयज खरें तो दीस येतलो की ज्या हितून सेल्फ हेल्प ग्रुपाक खंय तरी मार्केट मेळटलें आनी तेंच्यो ज्यो महिला गट जे आसात, सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात तांकां बऱ्या पैकी चालना मेळोन तांकां एक स्फूर्ती येवन ती ह्या उदरगतीच्या कामाक लागतली।